Survatik Amikit Kyoya, A16, page number 8, Jerusalem Kya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या भयणी भावांनो, दर एका ख्रिस्ती भावात्याच्या केरीतपण म्हणल्यार तो जेजूचो शीस, आनी एका शिसाचे कालशेळपण म्हणल्यार आपल्या गुरून केलां तशेंच शिसान करचें. जेजून काळोखान बुचकळटल्या संवसाराक बुजवून आनी बोरवांसो हाडलो. आयज साद्या काळ्याच्या 14व्या आयताराचो सेवा धर्म आमकां बुजवून हाडुया, बोरवाशाचे वावडी जावुया म्हूण उलो मारता. आयचो आयतार बागेवून पेद्रू धर्मदुताचे संवस्थेच्या वावऱ्याक भेटयलोलो आयतार म्हूण आमी पाळटाव. ही संस्था दुर्बळान आनी गरजेवंत पासत जायतो बरो वावर कोत्ता. आमी समाजांत बुजवून आनी बोरवांसो हाडटेलीं हातयारां जावन उमेदीन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. आनी आमची पातकां वळखून आतां आमी म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवो सदांच आंकवार मारयेक, सगळ्या देवदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन.
मागुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलो. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्यांत, तशें सासणाचें सूख बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इझियास प्रौदाच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरुजाल्या खुशाल जा, तिचो मोग करतल्या सोगल्यानो तिचे पासोद संतोषपोरीत जायात. तिचे दूख करतल्या सोमेस्तानो तिचे पासोद कुशालकायेन मुरगोटात. बुजवण दितोली तिची होड्डी चिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या बोरलोल्या होडल्यांतले पिवून पिवून खोशी जायात. कित्याक सोरेस्पोर अशें म्हणटा, एके नोदी पोरी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घोसघोशीत व्हांवत्या वाळा पोरी रासराची मोहिमा. ती आपल्या होड्ड्यार सोगल्या बाळकांक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटीन तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितोले आवय पोरी हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें, तुमची हाड्डां तोंडां वरी फुलटली आनी सोरेस्पराचो हात तांच्या सेवकांक राखता म्हूण गमून येतले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. हे आयकल्या देवाच्या उतराचेर आमचो सगळ्यांचो जबाब जावं दी. प्रितुंबे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळो पेटात. परतून एकदां म्हणुया. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. प्रितुमेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायोना घोडटात. ताचे मोहिमेची कृती गाजोयात. देवाक सांगात, कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सोगली पृथ्वी तुजे मुखार शास्तांगी पडटा. तुका गायोना गायता, तुज्या मानाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाचे कर्तुत्वां पळयात. मनशा मदें घडलोली विस्मितां आमकां थोटाक करतात तसली. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दोऱ्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावल्यांनी ती पोळतोडी पावली. ह्या पासोद ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पोदवेन तो सदां काळ राजवट चलयता. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भोक्ती करतल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मोहिमे मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात.
बागयोन पावलून गालिस्काराक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, म्हाका जाल्यार दुसरो मान बिलकूल नाका. बोगोर आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो कुरीस. ताचे वरवीं म्हाका संवसार खुर्सार मेला आनी संवसाराक हांव खुर्सार मेला. सुनोद केली वो ना केली म्हूण कांयच न्हय. एकूच सोर म्हत्वाची वस्त म्हळ्यार नवी रचना जावंक. ह्या नेमा प्रमाणे चलतात तितल्यांकूय देवाचे इस्रायल पोरचेक शांती आनी काकलूट. ह्या फुडें कोणेंच म्हाका उस्के दिवं नये. म्हजे कुडीर आसात ते दाग जेजूचे. बाबा भयणीनो, आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सोवे आसूं. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचें वडकार. सगळीं उबी रावया. Sorves moram, sorves moram, sorves moram, soy soy. Sorves moram, sorves moram, sorves moram, soy soy. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलोवूं. क्रिस्ताचे शिंकवणेन तुमी ग्रेस जावं. Sorves moram, sorves moram, sorves moram, soy soy. Sorves moram, sorves moram, sorves moram, soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे येजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 70 आनी 2 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दन्या लागीं आपले लुवणे मळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चत्राय धरात. बोक्षें वा बुती वा वांडो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच अडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार त्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नगराची धूळ पर्यान तुमकां आमी झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणा जायात. तो दीस पावतच तसल्या नगरा परस सोदोमाक अदीक धिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां.
ते 72 कुशाल बरीत जावन परत आयले. तांणी म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देवचार पर्यंत आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, सैतानान हांवें 20 कसो सर्गार तावन पडलेलो देखलो. चतराय, सरोप आनी विंचू आनी दुस्मानांची सगळी पदवी पांयथळा मस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे बदलेक तुमची नांवां सर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जेजून आपल्या 12 आपोस्तलांक दोगांक दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी धाडले. ही खबर आमकां माथेव, मार्क आनी लुकाच्या वांजेलांनी वाचूंक मेळटा. पूण फकत लुकाच्या वांजेलान जो आमी आज आयकलो, जेजू आनी 72 विचून काडटा आनी तांकां धाडटा. कित्याक काय 72 जुदेवांक 70 आंकडो खूब म्हत्वाचो. मोजेसान आपणाक आदार करूंक 70 जाणां तरणाट्यांक विचून काडले. जुदेव लोकांची धार्मीक सभा आसा, सानेद्रीन म्हणटात ताका, ताचे वांगडी 70. आतां जेजू 70 अपरास फुडें वेता आनी म्हणटा 70 आनी 2 हांव धाडटां. आनी तो तांकां शिडकायता, वेताना कांय व्हरूं नाकात, कित्याक तुमकां मजुरी मेळटली. खंयच्याय गांवांत वेतच, कोण तुमकां आपयतीत तांच्या घरांत रावात. जें कितें ते तुमकां दितात जेवंक तें जेवात. जर ते तुमकां आपल्या गांवांत भितर घेनात तर पांयाची धूळ थंय फापडून दुसऱ्या गांवांत वचात आनी बरी खबर परगटात. आनी फुडें जेजू तांकां म्हणटा, थंय आसल्या पिडेस्तांक बरी करात, देवचार काडात अशें म्हणटा. आतां जेजून दोगांक कित्याक धाडले? कित्याक ते आजून तरबेज जावन नासले. मागीर पवित्र आत्मो देंवतच ते एकले वचून जेजूची बरी खबर परगटूंक लागले. पूण आतां ते नोविसां भाशेन आजून ते पुरते तयार जावंक नात. देखून जेजू दोगांक धाडटा. जायते फावटी उलयतना आमचो लोक म्हणटा, हो आमचो विकार बरो ना, तो आदलो विकार बरो आसलो. मागीर लोकांक हांव सांगता, बरे पाद्री, बऱ्यो माद्री खंय तावन येतलीं? मळबार तावन पावस पडटा, दव पडटा तशीं येतलीं? बऱ्यो फामिली आसल्यार बरे पाद्री आनी बऱ्यो माद्री येतलीं. आमच्या कुटुंबांत हावूनच येतात न्हू. जर आमच्या कुटुंबांत मागणें ना, आमच्या कुटुंबांत एकवट ना, माया मोग ना, शांती ना, मागीर आमकां बरी पाद्री माद्री कशी मेळटली? आनी लोकांचें एक चिंतप, तो पाद्री म्हणटच ताका बरें गायन करूंक येवंक जाय, ताणें बरो शर्माव सांगूंक जाय, तो बरो एडमिनिस्ट्रेटर जावंक जाय, तो सगळ्या गुणांनी भरलेलो जावंक जाय. बरी गजाल. पण तसले पाद्री खंय मेळटले? कित्याक पाद्री पातकीच, ते मनीसच, तांकांय ताळण्यो आसात. म्हणटच आमी पाद्री पासत माद्री पासत मागूंक जाय. कित्याक आमच्या मागण्यांतल्यान ती बागेवंत जातात. लोक आमचे लागीं येता आनी म्हणटा, फादर म्हजे पासत माग, म्हजे पुता पासत, म्हजे धुवे पासत, नाती पासत, नातवा पासत माग म्हणटात. बरी गजाल. पूण तुमी आमच्या पासत मागूंक नाका. आमी तुमची बॅटरी चार्ज करता.
आमची बॅटरी कोण चार्ज करतलो? ती थंड जातली न्हू, देंवतली न्हू. ती आमच्या मागण्यान आनी तुमच्या मागण्यान ती बॅटरी चार्ज जावंक जाय. हे तुमी विसरूंक फावना. तर आमकां कसले पाद्री जाय, कसले माद्री जाय? आमकां देवाच्या मोगान भरलेले पाद्री आनी माद्री आमकां जाय. देवाक तांणी पयलो मान दिवंक जाय. देवाक तांणी चिटकून रावंक जाय. दुडवांक न्हय, पयशांक न्हय, पदवेक न्हय, मानाक न्हय. सांब पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत म्हणटा गालासकारांक बरयल्ल्या चिटीन, म्हाका दुसरें कितेंच नाका, जेजूचो खुरीस तोच म्हाका पुरो. संवसार हांवें कुर्सार मारला आनी हांवें म्हाकाच कुर्सार मारला. सांब पावलो सादें जिवीत जियेलो. तर पाद्री जावंक जाय, माद्री जावंक जाय देवाची मनशां. जर ती संवसारी मनशा भाशेन जिवंक लागली, मागीर त्या भेसाक कितें अर्थ आसा? तो सोडून गेल्लोच बरो तो भेस. त्या भेसाक आमी खुशेन आयल्या मू. कोणें आमकां बोळ केलें, बोळ केल्यार आमी त्या भेसांत रावंक उपकारना. खुशेन आयल्या मू, तर खुशे मनान आमचें जिवीत आमी जेजूक भेटोवंक जाय. आनी जेजूक म्हणजे लोकांची सेवा. पाद्री माद्री जावंक जाय मनशांची मनशां. म्हणजे कितें? कोणा मदें तांणी भेदभाव करूं नये. ही गोंयची, ही गोंयची न्हय, ही म्हज्या गांवची, ती म्हज्या गांवची न्हय, ती म्हज्या धर्माची, ही म्हज्या धर्माची न्हय, ती त्या रंगाची, ती ह्या रंगाची न्हय. असले भेदभाव पाद्री माद्रीन करूं नये. दुर्दैवान हें जाता. तुमी जाणात, हांवूय जाणा. पाद्रींक 3 ताळण्यो. पयली ताळणी ते चड करून ग्रेस्त मनशांक लागीं वेतात, कित्याक तांचे तावन कितें मेळटा. मागीर ग्रेस्त मनीस तांकां नाचयतात आनी हे माकोड कशे नाचतात. ही पयली ताळणी. शिटूक रावपाक जाय पाद्रींनी. ग्रेस्त काय बरी, ग्रेस्त मनीसय बरे, पूण तांकां कितले लागीं दवरूंक जाय तितलेच लागीं दवरूंक जाय. दुसरी ताळणी सोरो. एकदां तूं सोऱ्याक लबदलो, गुलाम जालो, मागीर तूं सोऱ्याचोच गुलाम जाताय आनी तुजें नांव पाड करून घेताय. मागीर तुका तुजो मिसांव वावर फुडें व्हरूंक जायना. सोरो वायट असो न्हय. हांव घेना ती गजाल वेगळी. हांव सॉफ्ट ड्रिंकूय पियाना ती गजाल वेगळी. पूण सोरो खंय घेवंक जाय? तूं कोणागेर वेताय सोयऱ्यांगेर, ते म्हणटा फादर घे, ही बायलां हांगा लंडनांत हाडला विस्की. 1 पॅग मारताय, मागीर 2 पॅग तेपे वयतात, मागीर 3 पॅग पावयतात, मागीर तुका घरांत आनी पावोवचें पडटा. तुजें नांव गेलें पाड जावन. तुका पिवंक जाय तुज्या घरांत पिये, दुसऱ्यांगेर न्हय. जायते फावटी हांव पाद्रींक सांगता, तुका पिवंक जाय इलें तुज्या घरांत पिये, दुसऱ्यांगेर न्हय. कोणी जावं ती, तुजी सोयरीं जावं, कोणी जावं, घेनाका. तुजें नांव पाड जातलें. तिसरी ताळणी चलयो आनी अस्तुऱ्यो. ती रोखडीच येतात. फादर फादर कितें करूंक जाय आसा, ती केन्नाय आसा ती इगर्जेन आदार करूंक. बरी गजाल, पूण तांकांय चड लागीं करूं नाका, पयस दवर. कित्याक फाल्यां तूं तांचो गुलाम जाताय आनी तुजें नांव पाड करून घेताय. म्हणजे पाद्रीचें जिवीत भोव कठीण जिवीत हें. हाजो अर्थ असो न्हय तुमचें जिवीत, काजारी मनशाचें जिवीत कठीण ना अशें ना. तुमचें जिवीत आमचे परस चड कठीण. पूण आमचें जिवीत म्हणजे कशें जाणात ह्या पाद्रींचें आनी माद्रींचें? आदीं सर्कस आमच्या गांवांत येताली न्हू, आनी त्या सर्कसांत एक तार आसताली. ते तारीचेर एक बरी सोबीत चली एका चाकाचें सायकल सोडता, फुडें वता आनी तशीच फाटीं येता. आनी तिच्या हातांत एक सत्री. केन्ना केन्ना ती सत्री अशी धरता आनी केन्ना केन्ना सत्री अशी धरता. ती सत्री कित्याक? बरी रंगाळ सत्री, पूण सत्रे खातीर न्हय, तिका बॅलन्स सांबाळूंक जाय. जेन्ना ती उजव्यान पडूंक वता ती सत्री दाव्या हातान घेता,
जेन्ना ती दाव्यान पडूंक येता सत्री उजव्या हातान घेता, अशें ती बॅलन्स सांबाळून फुडें वता आनी फाटीं येता. आमचे पाद्रींचें आनी माद्रींचें जिवीत अशें आसूंक जाय. ते सर्कसीन ती चली ते तारीचेर सायकल सोडटा तशें आमकां केन्ना केन्ना कोणी ओडटात तेन्ना आमी तांच्या कुशीन वेचेनी आमी दाव्यान रावूंक जाय. केन्ना केन्ना आमकां थोडी दाव्यान ओडटात, आमी उजव्यान रावूंक जाय. खरें म्हणजे आमी मदेंच रावूंक जाय. लोक आमकां नाचयतलो म्हणून आमी नाचुया ना. एका पाद्रीन आनी माद्रीन लोकांक खुशी करूंक उलोवचें न्हय. काळजांतान तुका देव कितें सांगता तें तूं उलोवंक भिवू नाका, लोकांक बरें लागूं न लागूं. जेन्ना आमी ल्हान भुरग्यांक दोतोरा लागीं व्हरता, भुरग्यांक वखद घेवंक नाका, इंजेक्शन घेवंक नाका. मागीर दोतोर गोड गोड तांकां उलयता आनी अशी सुई तोपता न्हू भुरग्यांक. तोपूंकूच जाय, कित्याक इंजेक्शन दिना जाल्यार तांची पिडा बरी जावची ना, हें दोतोर जाणा. तशें आमी लोक कितें चिंतीत आमचे विशीं म्हणजे तांकां खुशाल करूंक आमी उलोवचें न्हय. देवा मुखार आमी कितें उलोवंक आसा तें उलोवंक जाय. लोकांक मागीर राग आयल्यार यो. जायते फावटी हांव इगर्जेन सांगता लोकांक, इगर्ज कोणाची? तुमची. मीस कोणा खातीर आसा? तुमचे खातीर आसा. येया फुडें बसात. ना, आमचो लोक बसता खंयी बसता पसरून. आनी मागीर तांकां हांवें सांगचें पडटा, तुमी मुस्लिमाचे मस्जिदीन वचा, थंय पळया कशे ते बसल्यात. पयले वळीर पयली वळ जाली, दुसरी वळ, दुसरी वळ जाली, तिसरी वळ. तुजे कुशीन तुजो दुस्मान आसा, पूण तुवें थंय वचून बसूंक जाय. कित्याक मस्जिदीन तो तुजो दुस्मान न्हय, तो तुजो भाव. हे लोक करता. बेती पणजे लागीं गुरुद्वारा आसा सीख लोकांचे, थंय तुमी वचात. तुमी जर फाटीं बसशात, तो ग्रंथी, तांच्या धार्मीक गुरूंक ग्रंथी म्हणटात, तो तुमकां आपयतलो. भाई बहन जी आगे आइए, आगे आइए, इधर बैठिए. तो तुमकां फुडें बसयतलो. पूण आमचें कशेंय चलता आनी आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा, म्हण पाद्री मात बरो जावंक जाय. आनी आमी कितेंय केल्यार चलता, हें सारकें ना. जेजून कितें आपल्या शिसांक सांगलें तें आमकां सगळ्यांक लागता. कित्याक आमी सगळीं जेजूचीं शिसां. जेजूची बरी खबर परगडची जबाबदारी दर एका क्रिस्तांवांक आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवादांतल्यान देव म्हणटा, जशी एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजवण दिता तशी हांव तुमकां बुजवण दितलो. देव आमचो मोगाळ, तो आमकां आपयता मोगान, तो आमकां लागींच आसा. पूण आमी ताका लागीं रावूंक नाका. देव आमकां आपयता आनी आमी ताचे तान पयस वेता. मागीर देव आमकां कित्याक म्हूण पावतलो? मागीर आमचेर आकांत येताना आमी धांवन येता देवा कडेन. ताणें कित्याक म्हणून आमच्या उल्याक कान दिवंक जाय? देवान जर आमच्या उल्याक कान दिवंक जाय, आमी देवाक लागीं रावूंक जाय, चिडकून रावूंक जाय. म्हणटच आयची वाचपां आमकां जेजूचो खरो पाटलाव सादेपणान प्रामाणीकपणान करूंक आपयतात. आनी तो पाटलाव करूंक देवाची कृपा आमी ह्या मिसा वेळार मागुया. दया करून उबी रावात. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, अंकवार मरिये थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुर्सुबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या सर्गींच्या बापा मुखार
पवित्र सभेच्यो आनी आमच्यो गरजो उचारुया. चड करून देव आमकां बरे पाद्री आनी बऱ्यो माद्री फावो करूंक ताचे लागीं खतखत्यान मागुया. आमच्या भागिवंत बापान बिस्मांनी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले शिकवण्यांतल्यान आनी कोण्यांतल्यान क्रिस्ती भावार्थाक तशेंच समाजाक सेवा मोगाचे भावार्थाचे आनी बरवसाचे गूट उक्तापे करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी बापा लागीं मागुया. देशाच्या राजकारभारांनी मरणाची सवस्काय पयसावूंक पोरचेक सर बरेपणां मेळटल्यो सवलत्यो निर्मूण करूंक सगल्यांक शांती समाधान जियोवपाचो बरवंसो उत्पन्न करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक जिवितान सगल्या वेळार आमी देवाचेर पातयेवन जिवंक आनी आमच्या जिविताचे चालींतल्यान देवाचें राज परगटूंक समेस्तांक पेकोवणी शांती हाडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. देवाचे राज परगणेचो वावर संवसाराच्या कोनशा कोनशांक पसरूंक जायतीं देव आपोवणी पवित्र सभेत फावो जावंक तशेंच भागिवंत पेद्रू धर्मदुताचे संस्था ल्हान दुर्बलांक बरवशान बुजवून हाडपा सारकी जावंक हो बरो वावर करता ते वावराचेर आशिर्वाद आनी हे संस्थेक सगल्यांचो पाठिंबो मेळूंक बापा लागीं मागुया. मोगाळा बापा, आमचे पाद्री आनी आमच्यो माद्री जेजूच्या काळजा आनी मना सारकीं जावं आनी तांणी तुजी आनी तुज्या लोकांची खरी बरी सेवा करूंक तूं तांकां कृपा आनी बोळ दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C11 पेज नंबर 32 बेटोयतांव ही आमची दाना. Odo
म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेधरा देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका वलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधरा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेंतान जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी हे काशी पियेता. तितले फावटी तो वैभवान येसोर आमी तुजें मरण वळखता. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्म सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा, सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पा सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परमसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, सांज जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजूची खरी बरी शिसां जावंक आनी ताची बरी खबर परगटूंक आमकां देवाचो आदार जाय. तो आदार लाभूंक जेजून शिकयलेले मागणें आतां आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आनी ताळण्यांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोरकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जाल्ल्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D21 पेज नंबर 58 जेजू शी येयात.
आमचे दोळे आमी धांपून घेवया. जिवन जेजू आमचो सोडवणदार आमचे भितर आयला. आमकां ताच्या बेसांवांनी भरूंक ताचे लागीं आमी मागुया. आमच्यो फामिली भाग्यवंत जावंक आनी आमच्या घरांतल्यान, आमच्या वाड्यांतल्यान, आमचे फिरगजेंतल्यान, आमचे दियेसीजांतल्यान जायते देवाच्या मोगान भरलेले पाद्री आनी देवाच्या मोगान भरलेल्यो माद्री आमकां मेळूंक ताचे लागीं मागुया. चाखून पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ, ताच्या गोपांत आसरो घेता तो मनीस बागी. मागुया. बापा, ह्या देवर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्यान सासणांच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसात. म्हज्या म्हणून हांव दिनवासता फादर प्रताप नायक, ताणें मीस पेटयल्या पासत आनी देवाची तो तांकां परगटल्या पासत. तेच परेन हांव दिनवासता आमचे हे हांगा काम करतात तांकां, आमचे सांकिस्तांव, देल्फीम, अलेक्झांडर ते हांगाच आसतात, तांकांय दिनवासता. आमचे मिडिया दया आनी ताची टीम, आमचे कॉयर स्टेशा तांकांय सगल्यांक दिनवासता. आमचे हांगा बाजलिकेंत विकाक 3 मिसां आसतात, 6, 7 आनी 8. 6 आनी 7 मीस आमचे भाशेन आनी 8 मीस इंग्लीश भाशेन. आयताराक 4 मिसां आसतात, 6, 7, 8 आनी 9, 15. 6, 7 आनी 8 ही मिसां कोंकणी भाशेन आमचे भाशेन आनी 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. तेच परी म्हाका भावान भयणो, सुमानाक मंडे टू सॅटर्डे 8 मीस जाल्या उपरांत एडोरेशन आसतलें आनी रुजार जाता. आख्खी सगळे कोण आमी घेतात आनी ही एडोरेशन करतात कित्याक संवसारांत शांती मेळोवंक जायतीं झुजां जातात, ताका लागून पाप सगळें मागूंक लायलेलें आसा. तेच परेन आमची दुसरी देसावय आमी ह्या एडोरेशना टायमार आमी घालतात. हेंच म्हणून म्हाका भावान भयणो, आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचे बेसांव घेवया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सोबे आसूं देवाचे बेसांव जोडूंक तुमची मान बागयात. सर बुजुर्णेचो देव तुमकां आपलें बेसांव दिवं आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत भरूं. आमेन. सर आकांतांतली तो तुमकां वाठाव आनी तुमचीं काळजां आपल्या मोगान थीर करूं. आमेन. बावर्तान बरवशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी फळादीक करून सासणांच्या सुखाक तो तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे बेसांव तुमचेर देवूं आनी सदांकाल तुमचे सांगाता रावूं. आमेन. जेजूचे शांतीन आनी मोगान आतां तुमकां हांव धाडटां. देवाचे वडोवकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सळवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलो आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरगार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. शेवटाक आमी गीत घेवया. F13, page number 91, खुशाल सदांच.